नमस्कार. सांस्कृतिक गोंय ह्या कार्यावळीन सगळ्यांक येवकार. ह्या कार्यावळीचो मुखेल उद्देश आमची गोंयची संस्कृती, परंपरा आनी दायज तुमच्या मुखार दवरपाचो मना काळजांतल्यान आमचो हो एक यत्न. तुमची एखादी गोश्ट आमच्या माध्यमांतल्यान लोकां मुखार मांडूं सोदता जाल्यार फोन करून कळोवचें. आज आमी आयल्यात अंत्रुज महालांतल्या अगस्तीपूर ह्या गांवांत. अगस्तीपूर म्हळ्यार अगस्ती ऋषीचें स्थान. ह्या गांवांत बारीक मोठी बरीचशीं जागृत देवाची ठिकाणां आसात, पूण मुखेल म्हळ्यार अगस्तीपूर गांवचें ग्रामदैवत श्री माधव गोविंद रामेश्वर देवस्थान. हें देवस्थान कपिलेश्वर देवाच्या पंचायतनान येता. गांवांतली जाणटेली म्हणटाली हें देवूळ पांडव अज्ञातवासान आशिल्ले तेन्ना तांणी बांदिल्लें. देवळा कडेन पावतकीच एक पेट दिसता. ताच्या पांया कडेन एक घुमटी आसा, तातूंत पादुका पळोवंक मेळटा. देवळाचे उपाध्ये अभिशेकी म्हणून पुजारी आशिल्ले, तांची ती समाधी. देवूळ दर्यालागतच्या डोंगुर्लेचेर आसा. देवळाचो परिसर पाचवेचार झाडांनी आनी माडयेच्या कुळगारांनी भरिल्लो आसा. देवळाच्या फुडल्यान तळें आसा. ह्या तळ्याचें उदक केन्नाच सुकना. ह्या तळ्यान पांय धुवनूच भावीक देवळांत भितर सरतात. तशेंच देवळाच्या दाव्या वटेन एक भुयार आसा. जाणटेली अशें सांगताली की ह्या भुयारांतल्यान पंढरपुरा पावता. ह्या देवळान श्री गणपती, श्री देवी, श्री माधव देव, श्री गोविंद पुरुष आणि श्री रामेश्वर देव आसात. ह्या देवळान 3 गर्भकुडी पळोवंक मेळटा. पयली श्री माधव देव म्हणजेच श्री विष्णू, दुसरी श्री गोविंद म्हणजेच भारद्वाज वंशाचो पुरुष. हें देवूळ तांच्याच वंशजांनी बांदलां जावं येत अशें ह्या देवस्थानाचे भट म्हणटात. श्री माधव गोविंद रामेश्वर देवाचे पुजारी श्री कबीरदास अळवणी हांचें घर देवळा शेजराच आसा. भटजी जन्मपत्रिका करून दितात, तशेंच पत्रिका पळयताय बीन. तांच्या शब्दाक खूब मान्यताय आसा. वेल्यान देवूळ नळ्याचें आसा, पूण भितर देवाच्या गर्भकुडीच्या वयर घुमट पळयतकीच समजून येता देवूळ कितकें पुरातन तें. हांगा दर दशमीक रातची देवाची पालखी जाता. तशेंच सोमारा श्री रामेश्वर देवाक अभिशेक करूंक भरपूर भावीक येतात. महाशिवरात्रेक हांगा भाविकांचो पूर येता. देवळांतलें लाकडी नक्षीकाम खूब सुंदर आनी पोन्नें आसा. देवळाच्या मुखारल्यानूच सुंदर अशी तुळस आसा. तिचेर पुरातन अशी शिल्पां आसात. तशेंच तुळशीच्या फुडल्यान ब्राह्मण देवाची म्हणजेच नागाची जोडी आसा. श्री रामेश्वर म्हणजेच श्री शंकर
श्री रामेश्वर देवाचें लिंग रामेश्वरम कन्याकुमारी आसा तें तुमी आयकलां आसतलेंच, पूण हांगाय बीन श्री रामेश्वर देवाचें लिंग तुमकां पळोवंक मेळटा. ह्या देवस्थानाची मान्यताय खूब आसा. ताका लागून परबेकूच न्हय तर हेर दिसांनी लोकांची यो वच चालूच आसता. तर मुजरत श्री माधव गोविंद रामेश्वर देवळाक भेट दियात आनी देवाचो आशिर्वाद घेयात. आशा बाळगितां तुमकां आजची श्री माधव गोविंद रामेश्वर देवळाची म्हायती आवडल्या आसतलीच, तर आमच्या फेसबूक पेजीक लायक करात आनी यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका. देव बरें करूं.